सर्वेस पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्यादाता. पुत्र तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिनिताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरी जावं तुजे तांव शिक्षाकत मिली साव, मागता तुझे बेसांव. प्रेरी जावं तुजे तांव शिक्षाकत मिली साव, मागता तुझे बेसांव. मोगचनो देव बरी सांज दिवं तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे इथे सवां ह्या परी आसात. घरच्या आल्मा बसोत मीस भेटयता जेनिफर लोबो आनी भुरगीं पवित्र काळजा वाडो, जेसिंता डिसोजा नित्यादार वाडो. देवदेन जूड आश्विन लोबोच्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता जेनिफर लोबो आनी भुरगीं पवित्र काळजा वाडो. प्रत्येक त्या सवां बसोत मीस भेटयता ब्रिजी डिसोजा ल्हान फुलवाडो. कालच्या दिसा ती फोडल्या, आयच्या दिसा ह्या घडये सर्जरी चलोवन आसा. सगळें बरें जावन बरी भलायकी ह्या भयणीक लाभच्या खातीर आमी विशेश तरान मागया. आनी तशेंच सगळ्या पिरगस कुटुंबा खातीर आनी सगळ्या पिरगस कुटुंबाच्या त्या सवां खातीर हे मिसाचें आमी बलिदान भेटयता आनी आमच्या त्या सवां खातीर ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो सद्या काळाच्या 19व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक एकूटाम जावन सोम्याची वेदी बोवारी आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाच्या उदारपणांतय बरवसो दवन जियोंक आपोवणे दिता. देव प्रकृती मुखांत्र आमचे कुडीक काण फोव करता, तर एवकरिस्ता मुखांत्र आमकां आत्मीक काण दिता. आमच्या जिवितान देवाचे उदारपण मोतीन दवरण एका मनाची आनी एका काळजाची जावन हे अर्घ बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. जेजू जिविताचो उंडो, ह्या जिवीत दिवच्या उंड्याक आमी बुकेवया थानवया आनी त्या मारिफात आमची आत्मीक भूक आनी तान ते जेजू थावन आमी थांबोवया मोगाचेनो. आनी तीच कृपा ह्या बलिदाना वेळी मागया. आयचो आयतार प्रत्येक जावन युवा जनाचो आयतार जावन वलायला आसता. आमच्या पिरगजेंतल्या आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या सर्व युवा जनां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश तरान मागया. सुमयेची कृपा सकत तांच्या जिवितान वाळोवन दी आनी एक बरें जिवीत एक बरो फुडार आमच्या युवा जनांक सुमी लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. तरी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना आमी हर एकली ना फोवो अस्कत पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडीभर बगसान आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवाक आंदोमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो आपरान, ओ म्हजो आपरान, ओ म्हजो बोवडा प्राण. त्या बसून बगेव सदां संवकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आंदोमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन.
kludka, somyaka kludka, Krista ka kludka, Krista ka kludka, somyaka kludka, somyaka kludka. महिमा देवा कोसली आणि शांती ताजा ईसा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासो आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्या बसाय आमचे मागणे मानून घे पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता ये क्लोज टू पवित्र ये क्लोज टू ईश्वर ये क्लोज टू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची खालसां अदीक अदीक बरो आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडीशें कर या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या बता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. रायाच्या पुस्तकांतले पयल्या पुस्तकांतले वाचप एलिया आरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट चमकोन गेलो थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेतालो ताणें म्हळें सरेस्परा हे पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजा प्रास बरो न्ही तो आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो पूण एक देवदूतान ताका आपडलो आनी म्हळें ऊठ आनी का ताणें आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्यार बसलेली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो पूण सरेस्पराचो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपण म्हळें ऊठ आनी का नातर वाट तुका भोव लांब जातली तो उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो ह्या खाणाचे घटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सरेस्पराच्या दोंगराक चलून गेलो देवाचे उतर हे साकानी पोळेया सर्वेस परगितलो स्वादी गोड साका आणि पोळे
कळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसा. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संत जाता. साकाणी पळया सोमी कितलो स्वादीक गो. मुझे सवे मेळोन सर्वेस्पराची गीत गाजया. एका तळ्यान आमी सकट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो तो म्हाका आयकलो. आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. साकाणी पळया सोमी कितलो स्वादीक गो. साकाणी पळया सोमी कितलो स्वादीक गो. सा पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणींनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाचें मन कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हांकारी उलोवणे, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेका थंय दयाळेन आनी कणवळेन चला. क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यान तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. तुमी देवाक चड मोगाचीं भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवाले सुवासीक बलिदान कसो समर्पून दिलो तशें तुमी मोगान जियेया. देवाचें उतर हें. देवाचे उलक. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हांवच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिव उंडो म्हणटा सुमी. जो कोण उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. Alleluia, alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपूण सर्गींत हांव देवलोलो उंडो म्हूण जेजून सांगलें देखून जुदेव जेजूक पुरपुरूंक लागले. ते म्हणाले, ओ जुजेचो पूत जेजू न्हयवे, हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखना काय कितें? तर आपूण सर्गींत हांव देवून आयला म्हणून वो म्हणटा जाल्यार कशें? जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेकाक गुणगुण नाकात. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हांव ताका निमान दिसा जिवान उठयतलो. ती सोमेस्त देवालाक जे खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन घाला. बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणीय देखला म्हूण न्हय. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मान ना केले तरी ते मौन पावले. पूण सर्गांत हांव देव लायिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो कायत जाल्यार मोरचो ना. हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो.
वो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेंच मास. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयणीनो, एक फावटी एक व्यक्ती एका गुरू लागीं गेलो खंय उलोवच्या खातीर. आनी अशें तांच्या दोगां मदें संभाशण चलोवन आसतना त्या गुरून ह्या ताचे लागीं आयिल्ल्या व्यक्तीक एक सवाल विचारलें गे, तुजें म्हणलें कितेंय आसा गी ह्या संवसारांत, तुजें म्हणलें ह्या संवसारांत कितेंय आसा गी. आनी तक्षण तो म्हणालो खंय, म्हजें घर आसा, म्हजी बायल भुरगीं आसात, म्हजो जागो आसा, म्हजे इतलें पुरो पयशे आसात, हें पुरो म्हजें न्ही. देखून तो गुरू म्हणालो खंय, हे 4 दिसांचे, एक दीस तूं मरतलोय, हें पुरो तूं व्हरून वेताय गी. म्हाका सांग, तुजें म्हणलें तुजें कितें आसा. आनी तो म्हणालो खंय, म्हजी म्हणली कूड आसा. तक्षण तो गुरू म्हणालो खंय, ना तें तुजें न्ही, तूं मेल्ल्या दिसा ते मातयेक वेता आनी मातयेंत ती कुसोवन वेता, ती कुडी तुजी न्ही. आनी परत विचारलें गे, तुजें म्हणलें कितें आसा सांग. आनी तो वळू हो व्यक्ती परतून म्हणालो खंय, म्हजो म्हणलो म्हजो आत्मो आसा. आनी परत तो गुरू म्हणालो खंय, ना तोय तुजो न्ही, तुजो आत्मो तो देवाचो आनी देवा थंय तो पाटी येता. तेका लागून तुजें म्हणलें कितें आसा म्हाका सांग. आनी तो वळू तो व्यक्ती मौन रावलो खंय, कित्याक आमी हर एकल्यांनी ह्या सवालाक जबाब विचारले जाल्यार आमचें म्हणलें, म्हजें म्हणलें ह्या संवसारांत कितेंच ना. तो वळ तो गुरू त्या व्यक्तीक म्हणालो खंय, तुजें म्हणलें आसा जाल्यार एकच ती जावन आसा घडी, हर एक घडी तुजी. आनी त्या लागून हर एका घडये कितलें बरें करून जियोंक जाता तितलें तूं बरें करून जियोंक प्रयत्न कर. ती घडी मात्र तुजी आनी एक घडी तुजी न्ही म्हणालो खंय. मोगाचें न्हू, आमचें जिवीत देवाचें देणें, आमचें म्हणलें ह्या संवसारांत कितेंच ना. आनी आमकां कोणाय की आमच्या जिविताचेर हक्क अधिकार ना. मोगाचें न्हू, हें सत जावन आसा. आमी धाकटेरा लागीं वखदाक वेता, व्हडले व्हडले शिकले धाकटेर, नांवार्दीक धाकटेर, तांचे वरवीं कितें पुरो करूंक जाता तें पुरो करतात. आनी निमाणें एक वाक्य मात्र सांगतात, हांवें म्हजें प्रयत्न केलां, हांवें कितें करियेत तें केलां आनी ताणें पळयजे, आनी ताणें मात्र बरें करियेत आनी ताणें मात्र भलायकी दिवयेत म्हणून देवा कडेन मागोवंक सांगचें. हें मस्त जाणांनी आमी आयकलां, आमी अनुभव केला. मोगाल भावानो आनी भयणीनो, ते लागून आजकाल आमी मनीस पळयता ह्या संवसारांत ताचें म्हणलें कितेंय ना म्हूण समजाल्लें आज देवाच्या सोदनेर आसात. आत्मीक जिवीत बरें करच्या त्या दिशेन आसात. आनी त्या लागून जावंक पुरो मिसाक, मागण्याक, नोवेनांक, आराधनांक, रितीरेक आनी खंयसर आत्मीक वाडावळ, आत्मीक बरेंपण मेळटा थंयसर मनशान धांवचें. मनशाची तान आनी भूक ह्या संगतींत आसली आमी आयचे दिसा पळोवंक आमी प्रयत्न करता. आनी असलें चिंताप आज आमी चिंतना आयच्या वांजेलांत परत जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिविताचो उंडो आनी हांव तुमची आत्मीक भूक आनी तान भागोवंक शकता तसलो म्हणलें जेजू आमकां सांगता. आनी आज आमकां हर एकल्याक ह्या जिविताच्या उंड्यात येवंक, ह्या जिविताच्या उंड्याक खावंक आनी पियोंक आनी त्या मारीपात आत्मीक बरेंपण, आत्मीक गटाय, आत्मीक तरान आमची भूक आनी तान आमकां भागोवच्याक आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा. मोगाचें न्हू, जुवांचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 आमी नियाळ केलें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. एकल्यान मात्र आमकां जिवीत दिवयेत, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक शकता जाल्यार तो एकलो मात्र. आनी त्या देखून असल्या जिवीत दिवच्या उंड्याक आमी हर एका दिसा आशेचे मोगाचें न्हू, ताणेजे भुकेजे आनी ह्या जिविताच्या उंड्या लागीं आमी धांवन येवन आमची आत्मीक तान आनी भूक आमी थांबयचे. हाचे पयले वाचाप रायाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें.
एलिया प्रवाद्याक आनी बाल प्रवाद्यांक जेजेबल राणयेचे बाल प्रवादी तांचे मदीं एक पंतावन चल्लें. एलिया प्रवादीचो देव निजगी वा जेजेबल राणयेचे बाल प्रवाद्यांचो देव निजगी म्हणून. आनी ह्या पंतावनांत बाल प्रवादी चलवाले, एलिया प्रवादी जिखलो आनी आपणाचो देव, खरो देव, जिवो देव, नीज देव म्हणून ताणें परगट केलें. आनी तो वळू जेजेबल राणी एलिया प्रवाद्याक जिवेशे मारूंक चिंता आसतना एलिया प्रवादी धांवता, गांव सोडून धांवता. आनी धांवलेल्या वेळार वाटेर तो भुकेता, थान येता, ताका खावंक नातलें, पिवंक नातलें. आनी तो म्हणटा, हांव कित्याक वाचलां, म्हाका मोरान आयिल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें. आनी तो न्हिदता. आनी न्हिदल्या वेळार देवदूत ताका उठयता आनी म्हणटा, उठ आनी खा. आनी एलिया प्रवाद्यान उठलो आनी केलें. आनी परत न्हिदलो. आनी परत देवदूत म्हणटा, उठ आनी खा. आनी परत तो उठलो आनी केलें. आनी देवदूत ताका म्हणटा, मुखल्या तुज्या वाटेक हें खाण गरज आसा, देखून खा तूं, गटाईतून जोड. आनी एलिया प्रवाद्याक जें कितें देवदूता मारी पात देवान दिल्लें तें खाण ताणें केलें. मुखलें 40 दिसांचे 40 रातीचे ताजे पैन ओरेब दोंगराक तो करूंक सांगलो. आनी थंयसर वचून देवाच्या हजरपणांत विशव घेवंक तो लागलो. मोगाचेनो, आज हे वासाप आमी निहाल करतना आमी एकली पैनारी. ह्या संवसार म्हणल्यार शेतांत हांव सर्गीच्या त्या आमच्या माई गांवांक आमी पैन करनासा. आनी ह्या संवसारी पैना वेळार त्या जाग्याक पावोवंक आमकां गटाई, आमकां बोळ, आमकां सकत दिवचें खाण जावन आसा. जेजू जिविताचो वोंडो, ताचें खाण मोगाचेनो. आनी असल्या खाणाक आमी ताणे जाय, असल्या खाणाक आमी भुके जाय मोगाचेनो. माथेव वाचोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 3 आमी वाचलें जाल्यार जेजू थंयसर स्पश्ट म्हणटा, सदां पयलें सर्गीचें राज थवळ तो सर्गीचो बाप तुमकां कितें जाय तें सगळें दितलो. पयलें सदां जिविताच्या उंड्याक, पयलें सदां त्या जेजूक तुमच्या जिविताचो केंद्र काणग्यान घ्या. थवळ ह्या संवसारांत तुमकां कितें जाय तें सगळें दितलो. ताका पयलें ताणे या, ताका पयलें बुके या, आनी त्या मारिपात तुमची आत्मीक थान बूक तुमी बागया म्हणलें जेजू म्हणलें आमी आयकलां मोगाचेनो. देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिविताचो वोंडो. जो कोण म्हजे लागीं येता, म्हाका खाता, तो आपणाची भूक थांबयता, आपणाची थान बागयता, ताचे थंय ससनाचो जीव वालता म्हणलें जेजू आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतराचो आमी निहाळ करतना 4 संगती वा 3 संगती आमी समजोवंक प्रयत्न करया. पयलें जावन आसा आमी हर एका दिसा जिविताचो उंडो खाय जाय मोगाचेनो. जिविताच्या उंड्यांत आमची थान आनी भूक आमी थांबय जाय. आनी जें कितें आमी खाता आमी तशें जावंक आमी प्रयत्न करी जाय मोगाचेनो. त्या देखून हर एक फावटी मिसा घेवचें. मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या जिवी दिवच्या उंड्याक जेजूक आमच्या खालसान आमी घेवचें. आत्मीक तरान आमची थान आनी भूक आमी थांबोवचें. हें आमच्या जिवितान गरजेचें. असली थान भूक आमचें तें आसा जाय. आनी ही उर्बा मिसाच्या बलिदानाक घेवन हें मिसाचें बलिदान पेटोवचें आमचें तें हर एकल्या तें आसा जाय मोगाचें न्हय. एक तें आनी तातूंत आमी सांगचें जाल्यार एक सांगणी आसा, तूं कितें खाताय तशें तूं जायजें जाताय. आमी जिविताच्या उंड्याक केलो जाल्यार आमी जेजू जाय जाय, आमी जिवी दिवचो उंडो जाय जाय, आमचें जिवीत तसलें जाय जाय मोगाचें न्हू. हें गरजेचें. हें आमी जालें जाल्यार आमचें जिवीत अर्थभरीत मोगाचें न्हू. त्या देखून आयचें दुसरें वासाप सांबावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आमी जेजू जायचोय जाल्यार आमी जिवी दिवचो उंडो हेरांक जिवी दिता तसलो एक व्यक्ती जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय. आयचें दुसरें वाचपा म्हणटा, दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा, हंकारी उलोवणे, निस्कुचार, एकामेकाची निंदा हें सगळें पयस करा. बदलाक एकामेका तें दायळ्यान कणवळ्यान चला. क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदारमनाचे जावन एकामेकाक बक्षिया. आनी अशें केल्ल्या वरवीं तुमी आनी एक जेजू जातल्यात.
देवाची भुरगीं खरेपणी तुमी जातेल्यात म्हणलें हें वासाप आमी आमकां समजूं तरी करून मोगाचें पयलीं हांवें सांगलें हर एका दिसा असल्या जिविताच्या उंड्याक आमी ताणय जाय भुकय जाय आनी त्या उंड्याक घेतल्या उपरांत त्या उंड्या सारकें जेजू सारकें जावंक आमच्या जिवितान आमी प्रयत्न घेवंक जाय. दुसरें जावन आसा हरी एका मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू खुद्दू हाजर जाता ताकाच मोडटा आमकां दिता मोगाचें. एक बरोवपी म्हणटा आमकां 7 साक्रामेंत आसात 6 साक्रामेंतांनी जेजून कितें केलें तें आमी करचें गे पूण येवकरिस्तांत आमी तशें न्ही म्हणटा. हर एक मिसाचें बलिदान भेटयतना जेजू खुद्दू हाजर जाता ताकाच मोडटा ताकाच आमकां दिता आनी जेजूचें मांस आनी जेजूचें रगत आमी घेवचें तो म्हणटा मोगाचें. ह्या हप्त्यांत कालच्या की परच्या दिसा हांव एका मालगड्यांच्या सिनियर सिटीजन्स होम मालगडी वस्तीकरच्या घराक गेल्लो एका मालगड्या भयणीक भेट करच्या खातीर आनी तिचे लागीं उलयतना म्हाका एक म्हणाली तुमी पाद्र्याबानी करी जाय कित्याक कितें करी जाय की म्हण हांव सांगता म्हणाली कितें करी जाय तुमी मिसाच्या बलिदाना वेळार ती जेजूची कूड वयर उबारतना तुमी लोकांक शिकय जाय हर एका लोकान बोब मारी जाय व्हडल्यान म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हजी काकूत कर म्हजी बिरमत पाव म्हणून व्हडल्यान बोब मारी जाय म्हणाली. आनी तेंच काल्स ते रगत वयर उबारतना हर एकल्यानी बोब मारी जाय म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हाका तुज्या रक्तांत धुवन नितळ कर म्हाका निर्मळ कर म्हणून बोब मारी जाय. कित्याक ती म्हणाली तें जेजूचें मांस तें जेजूचें रगत म्हणाली. एक मलगडी बहीण मोगाचें न्हू काणी न्ही तरी करून हर एक फावटी एक याजक वो जिविताचो उंडो म्हणून वयर उबारतना ही ताचें रगत म्हणून उबारतना आमी असल्या उतरांनी ओळखून घे जाय जेजूचें नीज आजारपण ह्या साक्रामेंतान आमी ओळखून घे जाय आनी आमी काळजान जावन बोबो मारी जाय मोगाचें हें गरजेचें. आनी तिसरें जावन आसा हर एका येवकरिस्तांत जेजूचो मोग वालता. जेजू म्हजो आनी तुजो वा देव म्हजो आनी तुजो कितलो मोग करता गे म्हणलें तें हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार वालता. तरी करून आमी उल्हास पावूंक जाय संतोश बरी जाय जाय दादोस बरी जाय जाय मोगाचें न्हू हर एक मिसाचें बलिदान भेटयतना पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान आतां सांत जुआंव पावल दुसऱ्यान म्हणली ती उतरां द युक्रिस्ट इज द sacrament of the presence of Christ who gives himself to us because he loves us. हर एका मिसा वेळार जेजू ताकाच आमकां दिता कित्याक तो आमचो मोग करता म्हणटा. आनी तारीकून वातिकान दुसऱ्या विश्वासभेन म्हणलें जावन आसा येवकरिस्त आमच्या जिविताचें उगम आनी अंत. मीस ना आमकां बोळ ना सकत ना आमचें सगळें बोळ मिसाचें बलिदान जिविताचो उंडो. तर मोगाचें न्हू आज इंस मिसाचें बलिदान भेटयतना त्याच जिविताच्या उंड्याक आमी अत्रेकतना तसो जेजू हांगासर आज परत खुद्द आजार जावन ताकाच मोड आमकां दितना ताचें रगत आमचे खातीर वारयतना आमी त्याच उतरांनी बोबो मारया उलो मारया म्हज्या सोमिया म्हज्या दनिया म्हजी काकूत कर म्हजी बिरमत पाव म्हज्या सोमिया म्हज्या दनिया म्हाका धुवन नितळ कर म्हणून आमी ताचे कडेन मागया आमचे आत्मीक तान आमी बागोवया आनी आमी आनी एक जेजू जावन आनी एक क्रिस्त जावन हर एक घडी आमच्या जिविताची बऱ्यांतली बरी कन्न जियोवन आमी त्या सर्गीच्या जिविताक तयारी करूं. तसो सोमी आमकां बोळ आनी कुरपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमीन. उबे रावया आमच्या बवास्ताची उसारणी आमी करया. एकाच देवा सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू सरसणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा दे बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजलो खरो देव तो देवातान जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशा बसो आमचे सोडोवणे बसो सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच वेले ताका गुस्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवान जालो सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या आनी मेल्यांचे मनशेवर वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा
ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता हांव नीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरिश्ट आपलेले सभेक सत मानता पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या आपुणा जिवानपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमीन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो जिवीत सवंडो जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात. जेजूच्या ह्या उतरांचेर पातयेवन आमची सर मागणी सर्गीच्या बापा ते उबारया. आमकां कितें गरज आसा आतां आमी मागून घेवया. मोगाळा बापा भावार्थाची शिकोवण संवसाराक परगट करची जबाबदारी घेतल्या पापसेबाचेर बिस्पांचेर याजकांचेर तशेंच धार्मीक भाव भयणींचेर तुजी आशिर्वादां घाल आनी तांकां सुवार्थ परगट करची उदार व्यक्ती कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी लोकांची सेवा करूंक तांकां लाभिल्लो अवकाश बऱ्यान वापरून निस्वार्थीपणी लोकांचे आनी राष्ट्राचे उदरगते खातीर वावरूंक आनी बरी योजना रुपीत करूंक तांचे थंय उदार मोन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक कृपा दी. उदार मोनान तांची सेवा करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दाक्तेरांक नर्सांक आनी हेरांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जिवितान विविध रितीन कश्टूंच्या व्यक्तींक तशेंच एकसूरपणान असलेल्यांक तुजो पवित्रत्मो लाभय. जिणयेच्या कश्टा वेळार भावार्थ सांडिनासतना बरवशान जियोंक तुजो आदार फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. युवा जणांचो आयतार आज आमी संभ्रमतना आमच्या सोमेस्त युवा जणांक तुका आमी समर्पिता हांव. सोमेस्त युवा जणांनी तुजे कुशे प्रमाणे जियेशें कर तांकां बरो फुडार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवार एकठांय जाल्ल्या आमी सर्व आनी येवकरिस्ताच्या बळान उदार मोनाची आनी काळजाची जावं तशेंच तुजें उदारपण हेरांक वांटची व्यक्ती जायशें आमी आमा सर्वांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर सक्कड आमचे दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया. ह्या हाता मारिपात आयचे दिसा कितें तुमकां उबान दिवंक जाय कितें तुमकां मागूंक जाय एक घडीभर मागा. तुमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यां खातीर गांवांत तशें परगांवांत असलीं आमची भावंडां तांकांय उबान दिवया. तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन इस्रायल इरान लेबनान पलेस्तीन थंयसर झुजाचें वातावरण आसा हें थंड जावचे खातीर आमची साबार भावंडां त्या गांवांनी काम करतात तांच्या भद्रते खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आयचे दीस आमची भयण ब्रिजी डिसोजा तिची सर्जरी बरें जावं बेगीनच तिका बरी भलायकी सुमयान लाभोवचे खातीर तिचे खातीर मागता आसतना सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर एक घडीभर आमी मागया. फाल्यांच्या दिसा हांगासर आमच्या वारोड युवा जनाचें सिनर्जी 2024 कार्यक्रम जावंक आसा. तें सगळें बऱ्यांतलें बरें जावच्याक बरेंगन चलोवन व्हरूंक आमच्या पिरगजीच्या युवा जनांक मती उजवाड सांगात बेसांवां सुमी दिवं दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूक आमकां जिवीत असो उंडो दावन दिवन आमची आत्मीक तान आनी बुको तूं थांबयताय. ह्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता तुका आमी दिन वाचता. आमकां दिल्ल्या तुवें येवकरिस्तीक बलिदाना खातीर आमी तुका प्रत्येक जावन उपकार आठयता. आमी हर एकल्यांनी ह्या जिविताच्या उंड्याक आशेवंक लाल्योंक बुक्योंक आमकां करपा दी. आज आमी उबारलेली मागणी मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तूं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. 518 C 52. गोवास आनायल्या स्वीकार कर बापा वायंदा कासो आनायल्या स्वीकार
स्वीकार कर बापा आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काणिक मोगाची होत आमचेर कृपेशी वो दैविक निसर्गीची. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतत असलें जावं दी म्हणून मागान. तुमचें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेत आमच्या नेक्या पयस बचा देवा सर्वेस्पर मानगे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुदीन तुज आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सुडवेंचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सवेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरांनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मायेतान जल्म घेतलो. कुर्साचे मरान सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनः जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवादुतां बराबर आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. जय 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 हो सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन. आपलेच कुशेन कश्ट मारां सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची.
तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची येरागन पातकाचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. Bavarta sogun pargachoya सौम्या जेजू आम्ही हो भोंडो गाता आणि हे काल सिंपले पियेता तिथले पोटी तू वैभवान येस आम्ही तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवीत सोंड आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगस तेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुना जुवानपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची खाकूत कर. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्यांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागाती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मुरये देवाच्या माये सांगता, बगयो झुजे तिचो पती, बगयो दमदुतां सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सा लॉरेसा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां, अपूर्बायेचें मागणें ताणें दिलां. बापा गुलो मारिया, बापाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक अरिये घडी आमच्या जिविताची मोलादीक, अरिये घडी ती आमची, आमी बरें करून जियो करपा मागून बापा गुलो मारिया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्त जे येणे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुटी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिडेंतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याके तूं वाटाय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सुमयेची शांती एकामेकांक वांटून घेवया.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती वस्तू जिविताचो वंडो आमची आत्मीक भूक आनी थान बागोवचो. तर ह्या जिविताच्या वंड्याक, ह्या वंड्याच्या जेवणाक आपयला आमी सहभागी. सुमयांत थंय म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषणात्मी जिणयेचे दैवी किणांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे. सोम्या दिकान सर्गीचे पोषणात्मी जिणयेचे दैवी किणांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमकां थारान मेळो आनी तुज्या सताच्या उसवाळांत आमी तेरायन जी हेव. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्म जावन असलेल्या बगेव जोता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं साणा जाल्लोय, ताच्या सोडवणेचे सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळ्याच्या मोगान बरो तुवें रक्तसाक्षाच्या मोरनाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरज नांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयला. एक घडी बरो आमकां कितें मागोवंक आसा त्या गरजां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या पात्रोन शारोती मारिपात आमी विनंती करया. गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या खातीर आमी मागया. आमचे कडेन कोणे विशेश तरान मागोवंक सांगलां कोणा भातयेनीन बावार्थान त्या भावंडां खातीर, तांच्या तेसावां खातीर आमच्या पात्रोन सांता मारिपात आमी मागया. मोगाचें न्हू पिडेस्त प्रायवंतां आसात तांचे खातीर आमी मागया. विशेश जावन आमची बहीण ब्रिजी डिसोजा तिच्या भलायके खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या वाड्यांत आसलेल्या पिरगजेंतल्या सक्कड पिडेस्त भावंडांक सुमयेची गूण करची सकत आमच्या पात्रोन सांता मारिपात तांच्या कुडीन वालच्या खातीर आमी मागया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडांक बरी भलायकी, तांच्या वावराची भद्रती आनी सक्कड वायटा विघ्नांतले सुमयन तांकां आमच्या पात्रोन सांता मारिपात राखच्या खातीर मागया. आनी आमची वैयक्तीक तेसावां मागणी इरादे कितें आसात ते सक्कड व्हडा भक्तीपणान पातयेनीन आमच्या पात्रोन सांता मारिपात सुमयेच्या पांयतळ समर्पण करून एक घडी आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां.
अशा संडल्या बरोबर सुदेवचे केरेद्याने तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या खालसाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवां तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून वत हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकोन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागो दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने प्रमाणे संवसार साऱ्या पर्यान आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचे रक्षण करूं. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे दयाचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदा आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. Pansanko Innuramuru E18. उपकारी काळजांतीन वाशी मोना सोम्या करगांदिव्या दैन्या पासत ताच्या मोगा पासत भरत्या उपकार तासो बाबुड्या दयेन आमचे थंय सोम्या आयलाय येण्यान तुज्या आमकां दादोस केला सर्गी खानान आमचें पोशण केला मोगान तुज्या आमकां एक केला उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या करगांदिया येण्या पासत ताच्या मोगा पासत भरत्या उपकार ताचो बाबुड्या मोगाळ पुत्रा सोये हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान कृष्णाची कृपेन निरंकार आमचे देवा आमचे स्मरणते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगचनो सांजुदाचे पुणशेत पक्षिकेरे तर्फेन तुमकां म्हजे प्रणाम. ऑक्टोबर म्हयनो आमकां पुणशेताक एक विशेष आनी विशिश्ट म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर आमी पुणशेताची महापरब संभ्रमता. हें वरास आमकां फिरगजेक वज्रोत्सवाचें वरास. ह्या दोडत्या संभ्रमा संदर्भार आमच्या फिरगजेंत हर एका वर्सा बरी ह्याय वर्सा सामुहीक काजारांची मांडावळ गेल्या. ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर हांगासर सामुहीक काजारां आमी चलोवन व्हरतल्या. जर तर तुमकां कोणायकी ह्या सामुहीक काजारा वेळार हांगासर लग्न जावंक खुशी आसा तर तुमी तुमची नांवां सकयल दिल्ल्या नंबराक फोन करून आमच्या दफ्तरांत रेजिस्ट्रेशन करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. ह्या सामुहीक काजाराद्वारे आमी खर्च उरोवयेत आनी आमकां प्रत्येक जावन अर्थीक कश्टांत आसलेल्यांक वो एक सूक्त आमकां परिहार म्हणयेत. तरी करून जाता तितल्या जाणांनी असो फायदो जोडूंक आनी ह्या सामुहीक काजारा वेळी हांगासर लग्न जावंक फुडें सरोंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. देव बरें करूं.